जयंती आणि आमच्या आरायकर देवबाई तशा आम्ही सगळे देशवासी मानता असे छत्रपती शिवाजी महाराज हांचा आज एक मोठो उत्सव म्हणजे आज देशभरात साजरो केलो वता। आताच आम्ही चिखले हांगा शिवाजीची छत्रपती शिवाजी महाराज मुर्ती आसा थंय आमी लेझिमाचो कार्यक्रम पळयलो। आज ही केशव स्मृतीची भुरगीं आनी तांची टीम म्हणजे 500-600 भुरगे एक रॅली काडटात। एक स्कीट तांणी तयार केल्या भुरग्यांनी आणि स्कीट तुम्ही हांगा पळोवपाकूच इतले प्रसन्न वातावरण दिसता। म्हाका हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता केशव स्मृतीचे मॅनेजमेंटाचे, तांचे हेड मिनिस्टर, तांचे टिचर्स, तांचे सगळो स्टाफ आनी सगळी भुरगीं माणकुली भुरगीं आज ह्या मोठ्या प्रमाणात शिवाजी महाराज हांचे चारित्र्याचेर एक ताणें धाकटुशें नाटकुलें बसयलां। म्हाका दिसता अशें हें सगळ्या कडेन जायत वचपाक जाय आनी खरोखरच आज भुरग्यां भितर म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराज कोण आशिल्लो नाल्यार ताचें वैशिश्ट आमकां ह्या कार्यक्रमाचें कितें आसा, ताणें आमच्या खातीर कितें केलें, हिंदू स्वराज्य स्थापन करपा खातीर कितें केलें, ताणें कितले सॅक्रिफायसीस केले, ताणें कितले बलिदान दिलें हें सगळें कळपाची म्हाका गरज आसा। आनी म्हाका दिसता केशव स्मृती हायस्कुलान एक बेंचमार्क स्टार्ट केला। म्हाका दिसता मुरगांव तालुक्यांत फर्स्ट टायम अशें खंयचे तरी स्कूल आपल्या सगळ्या भुरग्यांक घेवन रस्त्यार देवल्या आनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे एक नाटकुलें नाजाल्यार सगळ्या फुडें एक प्रस्तूत करपाचो तांणी एक प्रयत्न केला। म्हाका दिसता खरोखरच हे सगळ्या स्टाफांक, तांचे हेड मिस्टर्स जावं, तांचे मॅनेजमेंट जावं, हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता। चड करून भुरग्यांचें अभिनंदन करता की आज कितले वत आसा तुमी हांवें सगळ्या पळयता, पूण तातूंत बसून तोंडार हांसरो घेवन म्हणजे तांकांय बी प्रसन्नता आसा की आमी कोण तरी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो रोल प्ले करता, कोण जिजाऊचो रोल प्ले करता, कोण संभाजी महाराज जाला, तांकांय तितली उमेद आसा तें पळोवन खूब बरें दिसता। आमदार दाजीबाब आणि आम्ही सगळे शिव प्रेमी हांगा एक दबाजान फर्स्ट टाइम सरकार एक प्रोत्साहित करता आणि मुरगांव हिंदू समाजान आणि मुरगांवच्या नगरपालिकेचे अध्यक्ष हांणी एक इनिशिएटिव्ह घेतलो की सगळ्यांनी एकठांय जावन मुरगांवचे सगळे नागरिक एकठांय जावन हो शिवजयंती उत्सव साजरो करूया। कित्येक वर्सां जाली की कोण आपल्या परीन साजरे करताले, पण हे एकत्रितपणान साजरे करप म्हणजे खरोखरच सगळ्या समाजाक एकत्रित हाडप, सगळ्या समाजाक बरोबर घेवप, सगळ्या समाजाचो विकास जावपाक जावो अशी आमदारांच्या सगळे आमदार हे एकठांय जावन हे केल्ले आसा। आणि आमचे मुरगांवचे अध्यक्ष नानाबाब बांदेकर हे सगळ्या समाजा खातीर ल्हानांतल्या व्हडांतल्यान सगळ्यांपर्यंत सगळ्यांक एकठांय घेवन हो कार्यक्रम प्रत्येक वर्सा साजरो करत आसा। हाच्या मुखार फूल व्हडल्या दबाज्यान करपाची इच्छा आसा। हांव एकूच तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की सगळो समाज, खंयचोय समाज आसो, खंयच्या धर्माचो आसो, खंयच्या जातीचो आसो, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे शास्त्र तेज आसा ते शास्त्र तेज आमी शिवजयंती साजरी करूनच मेळोवपाचें न्हय तर तांची बुद्धी, तांचे प्रेम, तांची धडाडी, तांची जिद्द जी आसा ती जिद्द सगळ्यांच्या मनामध्ये उबी रावपाक जाय, तरच ती शिवजयंती साजरी केल्ली खरोखर सार्थक जातली अशें म्हाका दिसता। आतापर्यंत जो कार्यक्रम झाला तो बरो जालो, फुडले कार्यक्रम जावचे बरो जावचो। स्पेशल थँक्स टू मुरगांव MLA and the team and tourism department for associating with मुरगांव हिंदू समाज। अशेंच तेंच्यांनी आमच्या बरोबर सहयोग करचो आनी आमी फुडें हो प्रोग्राम भव्य रितीन साजरो करतो। एक्चुअली आज आम्ही हो इव्हेंट म्हणजे इनिशिएटिव्ह घेतला हांगाच ती फुलाडी गोंयभरात हो उत्सव साजरा करतात। एक्चुअली कितें आसा तें शिवाजी आज जशें म्हणिल्लें आसा की लिगसी जी आसा शिवाजी कसो आसा कितें आसलें आनी आज कित्याक लागून आमी 50 इयर्स आमी तेका सेलिब्रेशन करतात, 94 तेगे बर्थ सेलिब्रेट करतात, ती सगळ्यांक जाणून घेवपाक जाय। सो असले जे इव्हेंट आसा ते अशें चालूच उरपाक जाय आनी एवरी इयर सगळ्यांक याद करून दिवपाक जाय की बाबा अशे एक मनीस आसले, अशे वॉरियर आसले जाणे अशे आमचे देश वाचपाक लागलो, देशान आमी खूब केल्लें आसा। सो हे अशें तो चालू उरतलें आनी परत रिक्वेस्ट करता की तुमी आमचे फॉलो करचे आमी कितें आयज केलें आयज फूल डे आमी सेलिब्रेशन करपाक जाय। सो सगळे कितले आमी इव्हेंट्स आसात आमी थंय पार्टिसिपेट करता। शिवाजीचे बर्थ एनिवर्सरी 1950 इयर्स सेलिब्रेट मुरगांव म्युनिसिपालिटीचे वाटेर म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशनाच्या वाटेर सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी तुमकां एक विनंती करता की आमची एक रॅली जी काडली आसा ती भुरग्यांक एक्चुअली कितें आसा की हे आतां जे लिगसी जी आसा शिवाजी लिगसी ती सगळ्यांक जाणून घेवपाक जाय आनी भुरगीं आयज ते ताका लागून फुडें सगळ्यांक अशीच परंपरा चालू उरपाक जाय। सगळ्या शुभेच्छा करता, तुमकां जॉईन करून हांव विनंती करता। शिवाजी महाराजांच्या अभिषेकाच्या 350 वर्सां आमच्या केशव स्मृती स्कुलाचें व्हडलें भाग्य आमकां आयज
सुवात खरेंच धन्यवाद म्हणटा. आयज ढोल ताशांचो जो गूंज अख्ख्या मुरगांवान चालू दिसता, वास्को शहरान तुमकां दिसता. खरेंच तेंचो स्टाफ, तेंचे टिचरी, तेंचे स्टुडंट खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आभार मानता सगळ्या भुरग्यांचे वचत रावत पासून ते आयज रॅली काडटा. आणि आयज गदरच्या 3:30 वर्सां शिवजयंती जाता आणि देवाच्या कृपेन आमच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता सगळ्या भुरग्यांक हांगा तुमी प्रोत्साहन दिवचें आणि आमच्या वांगडा तुमी चलत म्युन्सिपालिटी कडेन येवची. जास्ती काय उलयना, ऑलरेडी लेट जाला. सगळ्यांक शुभेच्छा शिवजयंती. आयज एक्चुअली गोंयभर वेगवेगळ्या जाग्याची शिवजयंती मोठ्या व्हडल्या प्रमाणात सेलिब्रेट केला. तशेंच वास्को एव्हरी इयर शिवजयंती जाता, पूण ह्या वर्सा 350व्या राज्याभिषेकाची वर्ष पूर्ण जाल्या आणि त्यो साजरा करपाचो, तो उत्सव करपाची संदी आमकां मेळ्ळा. हें आमचे सगळ्यात व्हडलें आमच्या खातीर पुण्याची गजाल जावन आसा. आयज ज्या भुरग्यांनी हांगासर रॅली काडपाक खरेंच एक पॉझिटिव्ह वेन पळयता, कित्याक गरज आसा शिवाजी महाराजांचे विचार घराघरांत पावपाक जाय. प्रत्येक घरांत प्रत्येक भुरग्यांच्या मेरेन ते पावन स्पेशली ते आचरणांत हाडपाची गरज आसा. आनी केशव स्मृती स्कुलान खरेंच एक बरो इनिशिएटीव घेतला. हांव फुडाराक अशें चिंतता की सगळ्या स्कुलांनी कितें तरी आपलें कंट्रिब्युशन दिवन फुडल्या वर्साच्या शिवजयंतीक आपलो सहभाग दाखोवचो. आयज फूल डे वास्कोवान सगळे प्रोग्राम्स आसा, सगळ्यांनी आवर्जून येवचें. सांजचे आमचे वक्ते आसा की स्पेशली महाराजांची जी कोंकण मोहीम आसा, महाराजांचे आनी गोंया बद्दल जे रिलेशन आसा, तेंचे संबंध आसा, की तेंचें कार्य आसा गोंयांत, तेच्या बद्दल आमचे वक्ते स्पेशल सांगपाचें आसा. सो तुमच्या मार्फत हांव लोकांक सगळ्यांक आपोवपाक सोदता की